नमस्कार. हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. ह्या वर्स आमी आमगेल देशाचे स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवाचे आचरणे करचे शुभ संदर्भेरी आमी नवे कार्यावळी अमृतधारा तुमगेल मुखार हाडलेल आसा आनी आज आमी ताजे 9वाचे उपाख्यानाक पाविल आसाची. आज डिसेंबर 19 तारीख, दॅट इज डिसेंबर 19th, गोवा लिबरेशन डे, गोंय मुक्ती दिवस. ह्या विशयारी माहिती दिवच्याक आज आमगेल मथी आसाची कोड्यालाचे प्रसिद्ध हृदरोग तज्ञ, कोंकणी भाषा लेखक, पोषक आणि चिंतक प्रोफेसर डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हानी. डॉक्टर मामा, तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. आज गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ती दिवस हाजे विशयारी तुम्ही आमगेले कोंकणी लोकांक परबी दितावे. पहिल्यान पहिले गोंय मुक्ती दिसाचे हे शुभ संदर्भारे 61 इयर्स इतले आता घडलीची गोंयकारांक मात न्हय, कोंकणी लोकांक, जे कोंकणी लोक गोंय आमगेले कुळार अशें म्हूण कोण लेखतर आसाची तांकां सगळ्यांकय हांव परबी दिवच्याक इच्छ पावता. आनी हो दिसांतू एक पटी आमी एक पुनरावलोकन केल्यारी आमकां थोडे समजावण मेळटा अशें म्हूण दिसता. आता गोंयचे विशय म्हळ्यार एक गोंयचे मुक्ती विशयारी उलोवचे पशी फुडें आमकां एक गोंयची एक प्रकृती कशी आसा या ताजे विस्तार कशे आसा म्हूण कळचे अगत्य आसा म्हूण हांव लेखता. तशें जाल्यार तुमी आमकां स्वल्प गोंयचे विस्तारा विशयार स्वल्प माहिती दितावे. आमी गोंयचे विस्तार मात न्हय, गोंयचे इतिहासाचे एक अवलोकन करता. कित्याक म्हळ्यार हे मुक्तीक फाटभूंय कसली आशिल्ली, कित्या हे परिस्थिती आयली अशें म्हणून आमी एक समजुका जाता. गोंय म्हूण म्हणटना चडशे जाणां लोकांतू मनांतू एक सुंदर व्हड एक गांव, एक सुंदर प्रदेश, भारताचे पश्चिम देगेऱ्याचो एक गोमांतक, एक गोमांचल म्हणून ताका नांव आशिल्लें, एक सुंदर प्रदेश. आनी विशेष तर कोंकणी लोकांक तो तांगेले कुळार म्हळ्यार ते कुळार ताजे सौंदर्य आनी एक आकर्शण ते मात न्हय. थोड्या लोकांक थंय तांगेले कुलदेव, ते तांगेले पुर्वजांनी पूज्यून आशिल्ले देवस्थान. एक उदाहरण दाखयलां, हें मंगेशी देवस्थान. एक तशीच क्रिस्त मत घेतिल्यांक तांकां थंय चर्चस आसा ना म्हणटर जाल्यार थोड्या लोकांक तांगेले मठ, खंय तांकां धर्माचे थोडेची वाट दाखोवत आसले संस्था आशिल्ले. तांतूं भितर एक अति पुरातन धार्मीक संस्था जावन आशिल्लो ते गौडपादाचार्य मठ. तो गोंयांत कवळे म्हणून एक गांव आसा. तो एक 700 क्रिस्त पुर्वी आधुनीक युगांत भितरी म्हळ्यार आज देखून एक 1500 वर्स फाटीक आशिल्लो एक संस्थो तो तांगेलो माथ्या येता. गोंय म्हळ्यार खंय वचचें म्हूण. आनी आयचे पिळीक आसा, युवा पिळगेक ते गोंय म्हूण सांगल्यार ते दाखयलें आसा गोंयचे समुद्रा देगेर बीच. थंय तांतूं भितर गमत की तांतूं भितर एक संतोशार वेळ काडची की अशें म्हणून एक चित्रण गोंय म्हळ्यार कळ्ळें माथ्या येता. जाल्यार गोंय म्हळ्यार तेसून चड आसता. ताची आमकां तुमी सांगिल्लें समज खरें तुमी सांगलें आमकां ते मनांत गोंय म्हणटना एक आकर्शणीय जावन मात्र दिसता, शिवाय आमकां ताजे इतिहास जो ताजी मागशी कसो पुरो आसा म्हूण आमकां मना येना. तशें जाल्यार तुमी आज जे गोंयचे इतिहासा विशयार कशें सांगता. हांव तुरे सुरेख सांगलें गोंयची मुक्ती खबर करता जाल्यार ताजी इतिहास करता. खंयचे एक देशाक, खंयचे एक समुदायाक मुक्ती म्हळ्यार मेळटा जाल्यार ताजी इतिहास कसलो आसलो म्हूण आमी पळोवंक. आमी तरी गोंयची इतिहास तरी आमी तर काण पळयल्यार आमकां एक कितले की एक 80 वर्स क्रिस्त पुर्वी देखून थंय ते प्राक्तन शास्त्राच्यान म्हळ्यार आर्किओलॉजिस्टांनी पळयले ते आर्वेल म्हळ्यार एक जाग आसा ते दिसता आमकां ते गुंय आसाची. ते एक आकर्शण ते प्रवासी लोकांक ते वयर दिसता. तो साधारण एक
500 वर्सां क्रिस्तपुर्वी देखून तो आसा अशें म्हणलें इतिहासकार सांगता. त्यात गुहे म्हळ्यार तांत कसं आसा म्हळ्यार असले देवाल कसलेचो तसं कसले आतां एक कांत भितर शिवलिंग आसा. सो त्या काळाचेर देखून तांणी आशिल्ल्याची बौद्ध मतांत लोक तांत राबून आशिल्ल्याची अशें म्हणलें इतिहासकार सांगताचे. ते कसले बरो ते आतां प्रश्न कसले म्हळ्यार जे पूर्वे इतिहास आतांच न्हय 2500 वर्स फाटीं देखून एक आशिल्लें एक भूंय प्रदेश ते अशें म्हूण सांगच्याक ते दाखयलां. आनी गोंय म्हळ्यार ते दिसता शेत दिसताचे. ते शेतां म्हापशी माड दिसताचे. हे पुरा एक एक आर्थीक जावन एक भारी एक फलप्रद बळवंत करूंक एक पुरो आशिल्लो एक जाग तो. आनी संस्कृती दृश्टीन जाल्यार आमी पळोवका ते एक डोल घेवन राबिल्ले एक दोग जाण तुका दिसताचे. ते शिगमो परब म्हणून गोंयांत करताचे. ते फाल्गून पुनवेक होळी पुन्नव म्हणटा पळय त्या वेळार करचे एक शिगमो परब असल नमुन्याचे रंग पोशाख आनी घालून एक संस्कृताय एक सांस्कृतीक जावन भारी एक समृद्ध श्रीमंत प्रदेश जावन आशिल्लो. आनी मुखार पळयल्यार ते एक तुका स्टिमर दिसता. ते आधुनिकतायेक आयिल्लें आधुनीक स्टिमर बांदची हें थंय गोंया भितर आसत जाल्यार क्रिस्तपुर्वी 400 वर्सां म्हळ्यार 2500 वर्सां फाटीक थंय हे मच्छी बांदता आशिल्ले व्हड बांदता आशिल्ले. म्हळ्यार समुद्रा तिरेर देखून वचून व्यापार वतले काही तो प्रदेश तेन्ना देखून प्रमुख जावन आशिल्लो. आतां मात न्हय अशें म्हणलें आमी एक इतिहास आमी तर एक फावट पळोवन घेवंक जाता. ताजे खातीर एक उदाहरण चित्रण हांव घालें. व्यापार वहिवाट चड आसतना ते एक बंदर प्रदेश जावन आसता तशें ते व्यापार चड आसता म्हणून लेखता. तशें आसतना हे हाजी निमित्त ह्या व्यापारा निमित्त थंय आसचे राजांक रायभार करतल्यांक मस्त उपकार जावन आसच्या पुरमो. वय आतां आर्थीक जावन वाडील हाका केन्नाय एक समृद्ध राजभार येता. आतां आमी त्या इतिहासान देखून काण पळयल्यार इतले एक समृद्ध प्रदेशांत आतां गोंयचे लोक म्हण म्हणटा आमी गोंयचे लोक पुरा कोंकणी लोक ते आवय भास लोकल कोंकणी आवय भास जाल्यार हे वेळेर तूं काण पळयल्यार रुलर्स ऑफ गोमांतक म्हणून बरयलां. गोवाका मागीर गोवा म्हणून नांव मेळ्ळें. ताका पुर्वजांनी आमगेलें गोमांतक म्हणटा आशिल्लें म्हळ्यार ते दोंगर म्हळ्यार गुड्डो तशी गोमांचलय म्हणटा आशिल्लें. अशी जी गोव म्हळ्यार गायची तोंडशी असो प्रदेश म्हणून ते गोवा म्हणून शब्द मागीर पोर्तुगीजान येतरी आयिल्ले शब्द तांणी ते हांगाचे पोर्तुगालाचे हांगाचे लिस्बोवा म्हणटा आशिल्लें. लिस्बन हाका ताणें लिस्बोवा म्हणटा आशिल्लें. ते बोवा लागीं तांकां गोवा आहलें. तशी तो गोवा शब्द गोमांतका देखून गोवा काण पळयलो. आतां हें काण पळयल्यार मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य अशोकाल काळार देखून थंय राजभार आसा. तें सादारण तुका ते अंत भितर पळयल्यार 300 वर्स क्रिस्तपुर्वी देखून 200 वर्स आधुनीक युगांतर आसा. तदनंतर तूं क्रमेण पळयल्यार तें शातवाहन भारताच्या इतिहासा भितर पुरो राजमनेंतन तुका वाचच्या मेळटाची शातवाहन आशिल्ले भोजराय आशिल्ले तदनंतर सिलाहार आशिल्ल्याची तदनंतर कदंब आशिल्ल्याची कदंब कर्नाटका कदंब आशिल्ले गोंयची कदंब आशिल्ले अशी 2 फांटे आशिल्ले तांणी राजभार करता आशिल्ले. तदनंतर आमकां खबर आशिल्ले प्रमाण भवमनी राय आशिल्ले. भवमनी नंतर विजयनगर साम्राज्य आशिल्लें कृष्णदेवरायल काळार आनी पुरा. तदनंतर बिजापूर सुलतानशाही तांगेले आतां गोंय गेलें तांगेले देखून मागीर पोर्तुगीजाल आतां गेलें. म्हळ्यार कडेन आमकां इतिहासांत एक व्हड एक काल घट्ट आमकां पळोवचें मेळटा. आतां इतली पुरा गांवचे राय आशिल्ले तेन्ना म्हाका एक कसो प्रश्न येता म्हळ्यार मनांत तूं ह्या गोंयचे फाटभूंय राजकीय फाटभूंय कशें आशिल्लें? त्या वेळ थंय कशें आशिल्लें म्हळ्यार गोंयचे लोक शेतकार करता आशिल्ले शेतवार करता तांणी व्यापार करता आशिल्ले तांणी शिक्षण दिता आशिल्ले वेगवेगळे कॅम्पर करता आशिल्ले. भांगराचे हाजे पुरा खूब लोक ते व्यापार जावन आसता आशिल्ले जाल्यार तांणी राजभारांत ना आशिल्ले. तांणी रायाले ಒಟ್ಟು राजमनेतना ಒಟ್ಟು मेळ्ळो वेगवेगळे काम करता आशिल्ले तांणीच राजभार करना आशिल्ले. आर्थीक एक मस्त पात्र आशिल्ले शिवाय राय जावन नाशिल्ले तांणी हें करनी कसाने आडळीत शासन तांणी करनी.
तशी जावन कसं जालें म्हण म्हळ्यार हे गोंय मुक्तीक कसल बुनादी जाल्ली म्हण म्हळ्यार विशय हांव तुका सांगता आसा 1510 इसवी भितर केन्ना अखेरचे ते तुका हांगा बिजापूर सुलतान दिसताचे बिजापूर सुलतान आतां भितर गोंय आसतना एक व्हड एक घडणूक जालें ते घडणूक कसं म्हण म्हळ्यार पोर्तुगालाचे आनी आमगेले पोर्तुगाल देशाचे रायांनी गोंयची वयर तांकां नदर पडलें गोंयची वयर नदर पडच्या कारण कसं म्हळ्यार 1498 1498 भितर वास्को दा गामा हांगा आयलो ताणें हे पुरो प्रदेश पळयलें हे समृद्ध प्रदेश भांगरीम कळ्ळें सुवर्ण गोंय कळ्ळें असलें हांगा खूब आर्थीक येता मीर म्हळ्यार 20 वांट्यान चड दुडवाक तांगेले युरोपा भितर विकूं येता अशें म्हणून तांकां दिसतना ताणें गोंय काण घेवका म्हणून एक इच्छा केली तेन्ना पोर्तुगाल म्हळ्यार हेनरी द नेविगेटर म्हूण तांगेलो राय तांकां रायान नांवां तेंची ताका एक सपन आशिल्लें की कसं म्हळ्यार समुद्र दर्या वाटेर वचून ही पुरो भूंय जिखूका म्हूण तशी ताणें तांचे भितर चित्रणां भितर सूर्य दिसता तुका तो अफोन्सो आल्बुकर्क म्हणून म्हळ्यार तांगेलो आजो खंयच्या दर्या सेनेचो समुद्र सेनेचो नेवल कमांडर आशिल्लो तागे लागीं 23 वर्ड म्हळ्यार शिप खंयच्याचे युद्ध नौकी म्हणटा पळय ते घेवन ताणें गोंयांत इकडच्यान ताका पेटयलें आशिल्लें थंय तांणी येतना गोंय कशी काण घेवचें तांणी सुरेखाची अंदाज घालून आयले आमगे लोकांक खबर नाशिल्लें तें तेन्ना बिजापूर सुलतान थंय आल्वीक करता आशिल्लें बिजापूर सुलतानाला आळवीक म्हण कसं म्हळ्यार पुराय दगलबाज म्हणटा पळय तांणी जालें तितलें कितलें काडू पळय तें आमगेले संस्थे आसाची लोक आसाची देवळां आसाची आनी देखून कितलें मेळटा तें करचें एक्स्टॉर्शन म्हणल्यार एक शब्द वापरता पळय इंग्लिशान तें करचें तो आशिल्लें तसो न्हू थंयच्या लोकांक एक चिंतन आयलें की कशें म्हळ्यार हे बिजापूर हांकां कशें धांवडाचें म्हण आल्बुकर्कान तांकां एक हें दिलें कळ्ळें कसं ना आमी धांवडायता तांकां म्हगेले 23 वर्ड आसाचे व्हड शिप आसाचे तांकां एक आश जाली तो दोनी चित्रणां भितर तिमोजा म्हणलो एकलो होन्नावरां भितर विजयनगर साम्राज्याचो एकलो नेवल अधिकारी ते नेवल अधिकारीक तांणी तागेलो संबंद केलो आनी तागेले मुखांतर गोंयाचें एक व्हड मुखंड लोकल व्हड मुखंड तागेलें नांव माळप्पय म्हूण वेर्णा म्हणून गांव आसा पळय गोंया वयरात आज तें इंडस्ट्रियल हें आसा ते वेर्णा गांवांत तो सरदेसाय म्हणल्यार सगळेच आडळीतदार आज हितून DC म्हणल्यार कशें आसता तशें ते हाजे स्थानार तो आशिल्लो ताका तांणी तागेलो कॉन्टॅक्ट करून ताका सांगलें कसं की म्हळ्यार गोंय आमी मुक्ती करून दिताची तांगेल्या बिजापूर सुलतानाला हातान दाखोवन काण दिताची 1 लक्ष सुवर्ण मुद्रा ताका तुमगेलें मोल तितलें मोल दिवका आनी आमकां तें समुद्रा वाटे व्यार करच्याक दिवका म्हणून तें तांणी करून दिलें जाल्यार तांणी गोंय सोडून वच्चें न्ही तांकां सांगिल्लें कसं म्हळ्यार तुमी मुक्ती करून जातरी गोंयची गद्दी म्हळ्यार कळ्ळें हें तांगेलें राजपीठ थ्रोन सिंहासन आमकां दिवन वचुका तुमी वचुका मागीर दायज म्हणून सांगिल्लें पोर्तुगीजान व्हडलें विश्वास द्रोह केलो विश्वासघात केलो दुडूय घेतलो थंय राबले वच्चें न्ही मागीर 450 वर्स लोकांक भोगूंक जालें हें एक राजतांत्रीक आनी तांणी चांग उद्देशारी केलेलें तिमोजांदो माळपयंदो की तांकां मुक्ती मेळका आमकां हांगा राता देखून म्हूण व्यक्ती मेळ्ळी पूण ताणें सांगिल्लें माळपयलें एक उत्तर आसा की आमी कायलें देखून उज्ज्या पडलें अशी ती परिस्थिती आयली आनी गोंया सगळ्यांची तांगेल्या हाता गेलें अशें आसतना हे गोंय पोर्चुगीजाला हाता येत तरी दुसरे कसो पुरा विशय वाडून आयले आतां गोंय तांगेल्या हाता तरी एक थोडे वर्स राखून बसताचे वयले 5 वर्स 10 वर्स 15 वर्स 20 वर्स आनी वचची कसं लक्षण ना तावळे कशी बिजापूर सुलतानाला हातान दाखोवन मुक्ती मेळका म्हणून एक चिंतनेर काम केलें आतां पोर्तुगीजाला हाता दाखोवन मुक्ती कशी घेवची म्हणून हें चिंतन येवचें सुरू जालें सहज कळ्ळें तांकां धांवडाका न्हय तांकां धांवडाका जाल्यार तांणी कसलें म्हणलें म्हळ्यार कांय ना तुमी झूज आमी तरी आमकां हराया
युद्धा भितर आमकां डिफीट करा आनी तुमकां गोंय तुमी घेया म्हूण. कश्ट कसो नाशिल्लो म्हळ्यार गोंया भितर तेन्ना चड क्षात्र लोक नाशिल्ले. हातान तूं आयुध घेवन झूज केलेले म्हळ्यार युद्ध केलेले लोक एकदम कमी आशिल्ले. तावळ सांगलें हांवें हांगा कसलो म्हणून उद्योग करता आशिल्ले. ते एक ताका परिस्थितीचे सूट जाली. तावळ तांणी गोंय मुक्ती करच्याक थंय नोकरूच प्रारंभ जाता पळय मुक्ती कसन म्हणून तांणी विजयनगराक हें केलें. विजयनगर साम्राज्य तेन्ना एक व्हड साम्राज्य कळ्ळें. त्या 1520 इसवेंत की कृष्णदेवराय स्वताची तो थंय हें जावन आयलो कसन एम्परर म्हळ्यार वय कळ्ळें साम्राज्य जावन आयलो. आनी तांणी ते म्हाळपयन आनी तांगेले वट आशिल्ले लोकांनी तांगे लागीं वचून एक प्रस्ताव दवर कृष्णदेवरायले मुखा वयर तांगेले हान्नी आसा पळय अच्युतराय हे पुरो आशिल्ले पळय हांगा सगळे तुका एक विजयनगर साम्राज्याचें एक चित्रणां दिसता. वेगळे वेगळे चित्रण घाला एक कळचे खातीर. पयले कृष्णदेवराय मागीर दुसरे आशिल्ले अच्युतराय देवराय आशिल्लो, मागीर सदाशिवराय आशिल्लो, मागीर अच्युतरायालो जावय कृष्णदेवराय जावय रामराय आशिल्लो. हे चालू आशिल्लें 1565 1565 मेरेन म्हळ्यार विजयनगर साम्राज्याचें पतन केन्ना जालें त्या मेरेन ते ताणें प्रयत्न करता आशिल्ले. तें तांकां कसलें तांकां जैत जायना. जैत जायना तेन्ना 100 वर्सां मुखार सरले. त्या 100 वर्सां तूं तेंगेल्या हातान तूं पुर्तुगीजाच्या हातान तुजी हें चलत आशिल्लें म्हूण ताणें सोणी 1535 आसतना केन्ना माळपय तेन्ना वांचून आशिल्लो ताणें खंयचे विजयन हांकां कोणाक बिजापूर सुलतानाक हारोवन हांगा घेतिल्ले की तांगेलो उठून मेळका पण हांकां हारोवपाक अशी पळय एक हें डिप्लोमेसी हे राजतांत्रीक हें म्हळ्यार कितलें कश्टाचें पळय राजकीय तांगेल्या वचून साय मागलें. वापस तांणी हांगेले वयर एक गुरी घाली पोर्तुगीजालो. तांकां एक दीस भितर सगळेची तांगेली नेवी तांणी बुडयली पोर्तुगीजान. म्हळ्यार तांगे लागीं तांत्रिक लायक अशी तांगेले व्हड व्हड हें कसं बंदूक इत्यादी साहित्य आशिल्लें. तशी मागीर डच आयले. डच लोकांनी एक ताजे नंतर एक 100 वर्सां उपरांत डच लोकांनी संबंद केलो. तांणी ते कोच्चींत आशिल्ले तांगेलो संबंद केलो आनी पोर्तुगीजांक धांवडाका परतून तेंची गोंय मुक्ती गोंय मुक्ती करची कशी म्हळ्यार तांगेलो उद्देश व्हड आनी मनान केलो उद्देश रीती केन्ना जैत जाता केन्ना हें जाता म्हूण कळना. प्रयत्न केला तें जालें. मागीर कितलें वर्स जालें पळय तें ताजे नंतर पळय 1852 1852 मध्य भितर 1787 1787 भितर पिंटो रिवोल्ट म्हणून केलें. पिंटोज म्हणून एक व्हड हें आशिल्लें समुदाय आशिल्लें. तांणी तेन्ना ते गोंयकार तांणी क्रायस्त धर्म स्विकार केलेलो आशिल्ले. तांणी एक व्हड प्रयत्न केले हांकां धांवडाका म्हणून आनी तांणी कोणाला म्हळ्यार टिप्पू सुलतानाले संबंद केलो आनी हांकां धांवडाका म्हणून तें जैत जायनी वापस पुरो हारले. टिप्पू सुलतानाक गोंया भितर येवचें जायनी परतून गोंय पोर्तुगीजाच्या हातांत व्हरलें. मागीर थंयचे लोक उठयला ते दिपाजी राणे घोड्यार बशिल्लो एकलो तुका एक व्हड एक सरदार दिसता. हे राणे कुलाचे वॉलपाय आनी हे आसा उत्तर भितर पूर्वोत्तर गोंयचे पूर्वोत्तर जिल्ले भितर वॉलपाय म्हणलें एक जाग आसा. थंय तांगेलें सत्तरी म्हणून ताका सत्तरी जिल्लो थंय तांगेलें एक राजबारा म्हूण येता आनी एक नमूने स्वतंत्र हे ते क्षात्र ते राणे. आतां तुका राजस्थानांत कोण आयले राणा आनी तशी प्राय तांकां संबंद आशिल्ले. सो तांणी 1852 इसवे भितर 1852 भितर खूब हें केलें आनी दिपाजी राणे ताव जाल्यार मागीर हारलो. दिपाजी राणेलें हें कसन एक हें म्हणटा जी कसन सैन्य न्ही आज तें हें आसा कसन पुतली पुतली आसा आनी ताका एक मेमोरियल म्हणटा पळय स्मारक एक स्मारक करून दवरलेलें आसा. ते पयचे पयर तांणी उक्तावण केलेलें आसा. ताजे नंतर आनीक हे राणे व्हड कुटुंब हांव सांगलां म्हणून सकल तुका एक व्हड एक सैन्य बशिल्लें दिसता दादाजी राणे म्हणून एकलें. तें सादारण 1892 1895
पळय कितलं पयर पयर 100 वर्ष फाटीत वय, आहे वय. 400 वर्ष दाखवून 100 वर्ष फाटीत आहे हे 450 450 वर्ष आहे नुत बैसनीची त्यांनी प्रयत्न करचे केला जाल्यार संघटीत प्रयत्न पावना आशिल्ले आनी आमगेली ताकद पावना आशिल्ले युद्ध कौशल्य पावना आशिल्ले त्या निमित्त गोंय पुर्तुगीजां हातांत उरलें अत्ये आमगेले गोंयचे एक इतिहास पळयतना आमगेले 20व्या शतमानाचे आरंभार या पूर्वार्ध कशें आशिल्ले वय आता ते आमी ते दादाजी राणेले पळयतना आमी ते 19व्या शतमानाच्या अखेरेक येवन पळोवन 20व्या शतमानांतू सगळे संसार म्हणजे जगत बदलले आधुनिकाय आयली कारण यंत्र युग आयले तो जग बदलतना आणि परत लोकांक चिंतन येवच्या सुरू जाली आणि परत कशी घेवचे हांकां आणि तेन्ना पुर्तुगालांतूच मस्त पर व्यत्यास जाले ताजे फायदो काडच्याक गोंयकारांनी एक हें घेतलें कसं न्ही एक पावल मुखार दवरलें तें कसं म्हळ्यार त्या मेरेन गोंया भितर पुर्तुगाला भितर राजवंश जशें इतलें वर्स 1910 इस्वे भितर पुर्तुगालाच्यो अखेरची रायतो सूर्यचित्र वयर दिसता पळय एक सैन्याची पुरा पट्टांनी पुरा मेडल गिडल आनी घालून दिसता नील नील वय तो मॅन्युअल 2 म्हणून तागेलें नांव राजतो तो 1910 इस्वे भितर तांगेलें राज मानयतना राजवंश बंद पडले कशी ब्रिटनांत बदल जाले विंगड देशांत आधुनिकाय येवन तें गणतंत्र रिपब्लीक दवचे वाटेरी स्वतंत्रतायेक वचे वाटेना ते गेलें जाल्यार कसन जालें म्हळ्यार थंय पुर्तुगालांत कसन जालें म्हळ्यार तो मध्येच एक चित्रण दिसता पळय तो तांगेलो सैन्याचो जनरल आशिल्लो सैन्याधिकारी ताणकाण घेतलें रायला देखून ताणकाण घेतलें जनरल अँटोनियो सालुजार म्हणटा गेले तागेलो आतां पवर गेलें डिक्टेटर म्हणटा पळय अधिकारशाही कळ्ळो तें म्हळ्यार ताणें पुर्तुगाला भितर आडळीत हाडली रायल आतां देखून गेलें आनी गेलो आतां आनी तो आनीकय घट राबलो पोर्तुगाला हे गोंय आमगेलेंच पोर्तुगालाचेंच कोणाक दिवचे प्रश्न ना सोडचे प्रश्न ना आनी तशी आतां अखेरचो दिसता तो तांगेलो गव्हर्नर जनरल तो लास्ट गव्हर्नर जनरल मागीर येयलो तो पूण अशें ताणें गव्हर्नर जनरल आर्मीच्या सैन्याच्या अधिकाऱ्यांनी येवन आडळीत करूं सुरू केलें राय गेलो हे आयलें पोर्तुगाला गोंय मात्र पोर्तुगालाच्या हातांत उरलें अशी परिस्थिती जाली आतां तेच जाल्यार गोंयांचे लोक आधुनिकायेंतल्यान आयला आनी नव चिंतन आयलां गणतंत्रा विशयी आयला गोंयांत लोक ते आमगेले पूर्वज येत तें आसूं भारी चिंतनशील लोक नवे चिंतनेचे लोक ते आयलेच आतां तें दिसता दोनी ते 1930 इस्वेची खबर आनी मुखार आयले आमी इतिहासांत आनी मुखार आयले तेन्ना गोंया भितर एक लोकांलें एक आंदोलन प्रारंभ जालें गोंयांत गोंय सोडूं चुका पुर्तुगीजांनी गोंय सोडूं चुका म्हणून आनी हे आमी भारता वटूचे आमी अंत भितर वताची एक दोनी फांटी दिसताची एक तुका एक व्हड एक पोर्तुगीज हें तें कशें चर्च पोर्तुगीज म्हळ्यार तांणी चलोवच चर्च आतां थंय चर्च आनी क्रिस्त आनी भारतीय लोक आशिल्ले गोंयकार आशिल्ले दुसरे एक पोर्तुगीजांनी चलोवचे आशिल्ले तांणी विरोध आशिल्ले तांणी गोवाक मुक्ती नाका आमी पोर्तुगालाचेच एक वसाहत कॉलनी हें जावन आमी उरताचे आमकां हें जावका म्हणून ताका विरोध केलेलो अनेकलो गोंयचे एकलो वो कसं मुखंड तागेलें नांव लुई डे ब्रिगांझा मेनेंजीस ब्रिगांझा तागेलें पुतली दिसता पळय ते एक ती पुतली थंय आतां पणजी भितर एक सुंदर सभागृह आसा त्या सभागृहाक तागेलें नांव दवरलां ही ताका म्हळ्यार पोर्तुगाला विरुद्ध क्रायस्त मत घेतिल्लें जाल्यार ताणें पोर्तुगाला विरुद्ध हें केलें म्हणून आंदोलन केलें आनी तुमी वचूका हें आमगेलें गोंय आमी हांगाचे म्हणून ताणें मस्त हें केलें ताकाय तांणी बागवनीची तें हें मुखारसून गेलें अशें येतना आमी भारताचे एक 20व्या शतमानाचे मध्येक येवन पावतात
ते मध्य येवन पावतना कसन जालें म्हण म्हणारी 1930 इस्व्यान तें पावता हें जालें इतलें तें जालें गोवा नॅशनल हय हय तें पळय आतां थंय तुका बदलप दिसता हें पोर्तुगालाचे आनी गोंयकारा मद्यांतू जालेलें एक संघर्श दिसता त्या काळार भारत खंय येवन पावना भारत ब्रिटिशाल विरुद्ध आंदोलनाक येवन पावना तेवूय तेन्ना सत्याग्रहाचे क्रम आयला हे सत्याग्रह आनी भारत आंदोलनाचे हाका 1930 इस्वेचे 32 इस्वेचे एक चित्रण दिसता तुका तांतू भितर तुका भारताचे 4 प्रमुख मुखंड दिसता महात्मा गांधी दिसता सुभाषचंद्र बोस दिसता आनी अखेरीक सरदार पटेल रबील दिसता म्हणजे सत्याग्रह आंदोलना भितर गोंयांकय काण घेवका गोंय काँग्रेस म्हणून एक पक्ष गोंया भितर लोकांनी घडोवन हाडले आनी इतिहास कसो सांगता म्हणून म्हळ्यार 2-3 नमुन्याचे पक्ष गोंयांत तुका उबो केले आनी महात्मा गांधीक आनी हे तेन्नाचे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस केन्ना भारताचे स्वतंत्रताक हें करता आशिल्ले सत्याग्रह करता आशिल्ले तांकां मेळ्ळे तांणी सांगलें वय तुमगेलें चिंतन बरेंची आतां सगळे भारता वटू गोंय मुक्ती जावं तशें एक प्रयत्न जावका जाल्यार एक सान विशयान तूं गोंयकार मागचे पडले तें कसन म्हणून म्हळ्यार हे मुक्ती जाल्ल्यार हेका मुक्ती जातना गोंय एक वेगळे एक वसाहत कॉलनी जावन उरका म्हूण ಸ್ವಲ್ಪ जाणाले अभिप्राय आनी ಸ್ವಲ್ಪ जाणांचो अभिप्राय कसो आशिल्लो म्हळ्यार गोंय काण महाराष्ट्रा घालका आनी ಸ್ವಲ್ಪ जाणांचो अभिप्राय गोंय काण कर्नाटका घालका भाशेचे हें आयलें तेका इतिहास कसो सांगता म्हळ्यार राष्ट्रीय तळाचेर जे आमगेले मुखंड आशिल्ले आतां हांव सांगिल्लें तांणी एक स्पश्टतायेर सांगलें तुमी तुमगेलो आंतरीक झगडो हें सगळें शमन करा तुमगेलो आंतरीक झगड तर हांगा येयल्यार आमकां सगळे राष्ट्राचें आमगेलें हें पेटू खाता तुमी तुमगेलें शमन करा मागीर पळोवया गोंयाचें आनी तांकां चिकेच पयस म्हणल्यार चिक दूर दवरलें अशें म्हणल्यार इतिहासांत सांगता तेंच चित्रण थंय हांव तुका दाखयलें आसा ताजे लागीं ते गांधी लागीं आनी पुरा अनेक चित्रण तुका दिसता आसा तातूंत तुका कसो आसा म्हणून म्हळ्यार कशी तांणी गोंया भितर हे सगळे देशा भितर क्विट इंडिया म्हणलेलें एक हें केलें तशीच ते एक चित्रण दिसता पळय तुका क्विट गोवा म्हण आसा पळय क्विट गोवा मुवमेंट क्विट इंडिया मुवमेंट आनी क्विट गोवा मुवमेंट स्टार्टेड 1000 कडल्यान उठ मेळ्ळे ते हें केलें वय हें ताजे पयले फोटो भितर गांधी हें आशिल्लें न्हय क्विट इंडिया आनी हें ताजे मुखार येयलें वय ते मुखार येतना कसं जालें तांतू भितर एक अखेर चित्रण एक कसं तेका प्रमुख स्थान कसं लायका म्हणून म्हळ्यार हें सादारण 1947 आनी मुखार येयलें पळय पुरो जणाल ध्येय तेन्ना एकच गोंय मुक्ती जावका हे गोंय मुक्ती जावच्या हे 3 लोकांनी वट्ट करून ज्यानांक वोट केलें आनी एक आंदोलन व्हड नमुन्याचें आंदोलन सगळे गोंयच्या इतिहासांत प्राय सगळे पयशे व्हड हे 3 प्रमुख लोकांक तुका तांतूं भितर तोंड दिसताची ट्रिस्टावो ब्रगांझा डिकुन्ना म्हण क्लास पयलें चित्रण आसा दुसरें हांतूं भितर लक्ष्मीकांत बेंब्रे द ट्रायल ऑफ लक्ष्मीकांत बेंब्रे म्हणल्यार एक पुस्तक आयलां आनी तिसरो पुरुषोत्तम काकोडकार हांकां तेग जाणांनी आंदोलन करतना तांकां आनी कोणें पोर्तुगीज सैन्यांनी पोलिसांच्यांनी तांकां धरले बंदी केले बंदिखान्यांत घाले आनी तांगेले वेरी व्हड केस चलयले ते अंत भितर खंयच्यान तूं कोर्टा भितर ते चल्लें आनी तांकां तेग जाणांकय भारता कोणू भायर व्हर न्हू पोर्तुगाला व्हर न्हू थंय जेलांत घाले तांणी थंय जेलांत तूं खाल्लेले हें खूब लोकांक गोतना इतले करा कश्ट 6 म्हयने तांणी ते जेलांत आशिल्ले आनी तांकां थंय पोर्तुगाला वचून जेला घालता जाल्यार अगत्य कसं हांगा दवरचें नाका तांकां म्हूण हांगा प्रभाव नाका सुलभ जालें न्हू तितून पयस आसाची कोण तांकां लागीं वचूं वता आनी तांकां 6 म्हयने नंतर सोडतरय तांकां कशें केलें म्हूण म्हळ्यार प्राय तांणी एकली व्यक्तीक मात्र हाका ब्रगांझाक मात्र गोंया येवचो सोडलो आनी तांकां व्हरलेले हांकां हातूंत गोवा प्रवेश ना तांणी भायर वचूंका तांणी मुंबयंत राबून आशिल्ले अशें म्हणल्यार इतिहास सांगता म्हळ्यार तांगेलो प्रभाव उणो करच्याक म्हळ्यार
क्विट्ट तितले गोवा प्रभावशाली जन तांणी म्हूण एक गोवा आंदोलनाक आनी जावपाचें. गोवा आंदोलन तांणी थंय आसल्यार हें खंडीत जैत जायत म्हळ्यार भैया पोर्तुगीजां आशिल्ले म्हण दाखयता. अशी गोमुक्तीचें गोंय मुक्तीचें आंदोलन मुखार येयलें. हें सादारण 1950 चिल्लर इसवेन जालें. आता ह्या कालघट्ट पळयल्यार 1950 फुडली सांगच्या विशय ह्याच टायमार ह्या स्वातंत्र्य संग्राम जत्त आशिल्लें. वय तशेंच भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम जत्त आशिल्लें. तशें आसतना ह्या गोवा मुक्तीक कितले तांणी म्हळ्यार प्रभाव आशिल्ले, कितली प्रामुख्य ती मेळ्ळें. तुमगेले मागीर पळया फर्स्ट आमी देश आमगेले स्वतंत्र कोरया म्हणून सांगा न्ही वेज समा तूं सांग समा गोंयकारा वयरी भारत मुक्तीचें आंदोलन खूब प्रभाव पडलो. गोंयकाराले हें मात तांत भितर मेळच्याक मात त्रास जाले. इत्या म्हळ्यार गेले आंतरीक व्यत्यास म्हूण लोकांनी तांकां हें कर अमान्य करनी. गांधीक दवो, सुभाषचंद्र बोसाक दवो, पटेलाक दवो तांणी मुखंड दवरून घेतलो. तांत भितर एक मुखंड आशिल्लो कोण म्हळ्यार राम मनोहर लोहिया. राम मनोहर लोहिया तो हांगा बनारस हिंदी युनिवर्सिटीक शिकिल्लो. मागीर जर्मनी भितर तागेलें पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालेलें. ताण कशें केलें म्हळ्यार एक राष्ट्रजनाक महाराष्ट्रा मुखेन तर सादारण 1947 नंतर शीता गोंयचे सीमा बॉर्डर आसा पळय तातूंतल्यान शीता भितर वचा म्हणून आनी व्हड नमुन्यार आंदोलन केलें. तागेलो प्रभाव जालो म्हळ्यार तो एक राष्ट्रीय तराचो मुखंड आशिल्लो. त्यावेळार तांकां हें करून पुराय जाणां धरले. पुराय जाणां दवरून थोडे थोडे दीस तंते बंदिखान्यात दवरले आनी राम मनोहर लोहियाक हें गडीपार म्हणटा पळय वापस ताका महाराष्ट्रा धांवडायले म्हणटा. तागेलो हें प्रभाव तशें पडना तशें जाल्यार लोहियाक भारतीय हें गोवा स्वतंत्र हाजो एक प्रमुख मुखेल मुखंड म्हणून एक मान्यताय मेळटा. नंतर वेळेला तुका थंय दिसता 1953 53 की 54 हातूंत तसले एक व्हड नमुन्याचें एक आंदोलन चल्लें. तो जगन्नाथराव जोशी तेन्ना भारता भितरी नवी राजकीय पक्ष भारत तेन्ना हें जाला स्वतंत्र जाला 47 जाला न्हय. हें 1952 53 खबरी. थंय जगन्नाथराव जोशी म्हणून तेन्ना भारता भितर नवी एक राजकीय पक्ष भारतीय जनसंघ म्हणून एक हें उपजला जे आज त्या BJP म्हणले आसा पळय ताजे एक मुळावी हें तें. हो जगन्नाथराव जोशी एक प्रमुख एक भारी एक प्रभावी मुखंड आशिल्लो. ताणें 3000 लोकांक कळ्ळें घडी हें गोंयची घडी शिमा हुपून 3 दिकडच्यान भितर रिगुका म्हणून हें दिलें आदेश. 3 दिकडच्यान तुका तें एक चित्रण दिसता तांगे लागीं. सो खूब लोकांक ताका लोटू हे राष्ट्रीय स्वयंसंघाचे स्वयंसेवक खूब तांणी भितर येयल्याची अशें म्हणून इतिहास सांगता. तांकां थोडें थोडें तुका चित्रण दिसता. ते क्विट इंडियाचें तें स्पिरीट म्हणटा पळय तेन्ना आशिल्लें. तांणी ते क्विट गोवा आनीकय कंटिन्यू केलें. गोवा तुमी सोडून वचूं का म्हणून कळ्ळें. हें तांकां पुराय जाणांक दवरून हांगा मंगळूरा देखून खूब लोक मंगळूर उडपी कासरगोड हांगातले आसा पळय दक्षिण कन्नडा भितर आशिल्ले गोंयकार आले पुर्वज गोंयकार आशिल्ले तांणी लोकांत कितली जाणां म्हाका आमकां सान आसतना तांकां पुरो मेळून गोतस कितली जाणां गोंयांत हें करून तांणी मंगळूरा देखून गेल्यार काणकोण जावन वचूं काणकोण जावन म्हळ्यार दक्षिणे देखून भितर काणकोणाची शीम भितर गेल्ले कुडले ते पोलीस राखून बसता आशिल्ले चाटीन मारचे चाटीन आनी बेतान मारून पेट्टू खावन तांगेलें वस्त्र थंय पिंजून घालून फाटीर मारून धांवडायता आशिल्ले तांणी धांवन येवं पेट्टू खालेले थोडे जाण पेट्टू खावन थंय पडलेले आसताची भोजनातील पडलेले आसताची तांकां सर्वांकय आमी उपचार केलो आनी थंयचे गोंयचे लोकांनी ते शेतकार आसताची आनी कुळी कामाच केलेले आसताची सांसान अंत भितर राबिल्ले आसताची गुडसल म्हणटा तांणी पुरो जाणां पिवच्याक की खावच्याक की तांकां परत दिवन उपचार केलो गोंयकाराक तें एक भारी एक हें आशिल्लें आमगेले खातीर आमी येताची भायर देखून येवन आनी तांणी आनी कसो सांगता आशिल्लें म्हळ्यार तुमी आनी आमी विंगड न्हय आमगेले पुर्वज गोंयचीच आमकां गोंय धांवका आनी परतून जावका म्हणून आनी आंदोलना भितर वता आशिल्ले गोंयांत खूब बायल मनशां
ते दिसत पडत वय वय एक दोन्ही पंक्ती बायल मनशी बशील असायची तांगें पुरा नांव मस्ताची ते नांव सांगून बसल्यार वेळ वता आनी हे बायलांनी ताई हांकां जाय तितलो फाटींब दिलें कोणाक हे हांकां अक्का इल्यांक आनी गोंया भितर आशिल्ल्यांक तांगेल कुटुंबियांक तांगेल फाटी म्हाका राबून तांकां मस्त बळ दिलें आनी हें आंदोलन गोंय सुटके आंदोलन मुखार सरलें आतां ह्या कालघट्ट पळयल्यार आमगेल देश स्वतंत्र जावन एक प्रजाप्रभुत्व जावन आशिल्लें एक राज्य म्हळ्यार एक अतंत्रताय उणी जावन वय जावन एक स्टेबल गव्हर्मेंट आयला म्हणटना राजतांत्रिक जावन आमी कसले प्रयत्न केलेले सगळे पोर्चुगीजाक भायर घालूंक वय वय आतां कसले म्हण ते प्रश्न तोच आयलो पार्लिमेंटान दवो लोकल मनान दवो भारत देश एक इतलो व्हड देश आनी सादारण त्या कालघट्ट येतना म्हळ्यार 1950 उपरांत येतना आर्थीक जावन दवो एक सैनीक जावन दवो सामाजीक जावन पोर्तुगाल आसून चड शक्तिमान देश आशिल्लो भारत तेन्नाचे जाल्यार तांकां एक हांगा कोण भायर पेटोवचे जायनी ते म्हणून एक प्रश्न खूब जणांना मात्यांत येत आशिल्ले तेन्ना एक कसान म्हळ्यार गणतंत्र जालां आनी तेन्ना UNO जालां अशें म्हळ्यार देश आनी देशा मध्यंतू राजतांत्रीक नमुन्याची कसलो समस्या आसल्यार ताका वाट सोदूका युद्ध न्हय अशें म्हळ्यार एक चिंतन खूब आयिल्ले निमित्त हे राजतांत्रीक हे प्रयत्न केले नासा आतां तुका आमकां ते दिसता तेन्ना युनायटेड नेशन्स हे आमकां आयिल्लें आसा UNO भितर पळय सुरेख UNO ते लोगो दिसता UNO व्हेलें UNOक हे आज प्रश्न घालो मागीर ते नॅटो म्हळ्यार आसा नॉर्थ अमेरिकन ट्रिटी ऑर्गनायझेशन हांचे भितर पुरो युरोपियन देश हे आसा हे नॅटो भितरय हो प्रश्न काडटना तांगेल मध्यंतू एक समजावण्याशी तांगेल पैकी देशाक दुसरेक भायरच्या देशाच्या कसले अडकळ केल्यार आमी तांगेल पक्षा राबूंक आतां कळच्याका पुरो जाणांक एकूच हे अशेशी हे गोंय म्हळ्यार भारताचें अंग पोर्तुगीसांनी ते तांगेल म्हणून सांगून घेवच्यात अर्थ ना लोकांक समजावण आसा बुद्धवंत लोक न्हय जाल्यार तांगेले नॅटोचे एक हें घेवन कसान एक न्यावान घेवन भारता पक्षा राबच्याक जेन मस्त मक्षता आशिल्ले अशें म्हळ्यार प्रश्न दिसता आनी ते सावन सादारण 1954 इसवी येतना हें आख्खें डिप्लोमॅटीक हें म्हणटा पळय राजतांत्रीक हें खूब जालें कारण मागीर विएन्ना भितर एक इंटरनॅशनल कोर्ट म्हण आसा थंय गेलें कसकसान पुरो प्रयत्न केल्यार तो हांव तावळी सांगूं तुका थंय तेन्ना जनरल एंटोनियो सालजार तो डिक्टेटर जालेले निमित्त तो प्रेसिडेंट की प्रायम मिनिस्टर की कसं की आसच्या पुरो जाल्यार तो तागेल गुणान तो सर्वाधिकारी आयकनी तो कसं केल्यार आमगेलेंच गोंय आमी सोणाची म्हूण तसोन तें पुरो मोडलें कसलेंय तांचे भितर हें जायनी आनी तेन्ना भारताचें आनी तुका पोर्तुगालाचें तें हें कसं पताक दिसता म्हणल्यार ते दोनी विंगड जालीं वेगळीं जालीं राजतांत्रीक हें सगळें तुंटलें आनी भारता भितर पोर्तुगालाचें हें पळय राजदूत हें एम्बसी ती बंद पडली थंय भारताची बंद पडली अशी ते दुतावास हे कंप्लीट बंद पडून राजतांत्रीक वाट मेळ्ळें आसा पळय कंप्लीट बंद हें तांचे भितर मुखार वचपाक वाट ना हें तांगेलें पोर्तुगीज सरकाराचें ते एक व्यक्तीले एक अहंकारा निमित्त की आनी ताजे निमित्त जाल्लें तोंदऱ्यान कांय करच्याक जायनी अशें म्हण दिसता तेन्नाच्या भारताचो प्रधानी जवाहरलाल नेरून दोनी जगत्यात दोन मुखंडालो तुका चित्रण दिसता पयलीं तातूंत कॅनेडी आसा दुसऱ्यान भितर रशियाचो क्रुश्चेव आसा निकिता क्रुश्चेव आसा आतां कॅनेडी एक भारताक एक तागेलें मन मोव आशिल्लें भारता वयलें जाल्यार हांतू भितर तुमकां आमी कांय सहाय करूं जायना म्हणटा म्हणलें म्हणल्यार इतिहासा भितर दाखल आसा कित्याक म्हळ्यार तांणी आमगे नॅटो भितर आसाची आनी तूं UNO भितर हें हाडल्यार आमी ताका तुगेल पर जावन म्हळ्यार भारता पर जावन आमी राबच्याक जायना अशी म्हळ्यार परिस्थिती एक सान देशान एक आमगेल जागो हाजे विरुद्ध असल एक नमुन्याचें एक हें घेतलें कसाय स्टँड म्हणल्यार
तांगेले एक वाट निर्णय घेतलो जाल्यार निकिता क्रुश्चेव रशियाचो तांणी तेन्ना सगळेची पाश्चिमात्य जगत त्याक विरुद्ध आशिल्ले रशिया जाल्यार ताण मात्र भारता परस राबलो विटो पॉवर म्हूण म्हणटात युएनओ भितर ताणें तो प्रयोग करून पोर्तुगालान केले चुकी भारतान करची सम तांणी तांकां तांगेलें हें तांकां दिवका वापस म्हणून घट्टी राबलो अशें म्हळ्यार आमकां अंत भितरी ते दिसून येता तेन्ना कशें म्हळ्यार हें परत चालू आसतना एक घट्टारी एक 2 वर्स किती थंडेलें मुक्तीचें झगडो झूज आसा पळय तो बंद पडलो जाल्यार थंय एक चित्रण दिसता टेरेकॉल फोर्ट टेरेकॉल एक चित्र दिसता ते टेरेकॉल ते दिसता न्हू तांचे भितर टेरेकॉल चित्रण दिसता पळय तुका टेरेकॉल म्हळ्यार गोंयचे उत्तराचे अखेरचे टेरेकॉल न्हय आसता ताजे भायर एक व्हड एक हें आसा कशें फोर्ट आसा कोट आसा तांचे भितर थंय नकून ज्यान भितर रिगलेची आनी हांगेले पोर्तुगीसाल विरुद्ध तांणी तांगेलें हें चालती दवरलें अशें म्हळ्यार दाखयता म्हळ्यार कितलें जाल्यार सामान्य लोकाल हांचे भितर तें उणी जालां जाल्यार एक पार्ट एक अंग एक अंश गोंयचे लोकाले तांचे भितर तें ती स्पिरीट म्हणटा ते चालत आशिल्लें तें तांणी तयार कंटिन्यूस दवरलें हाजे विरुद्ध एजिटेशन करच्याक People of Goa realized that the diplomacy by Indian government had failed in 1955 to 60. वय तेन्ना गोंयच्या लोकांना कसं सांगलें म्हळ्यार हें डिप्लोमॅसी म्हणटा राजतांत्रीक वाट आतां ती राजतांत्रीक वाट घेवंक आशिल्ली की ना म्हळ्यार विशयान तुजी एक चर्चा आसा दुबाव आसा ते नेरून तितलें व्हड राजतांत्रीक हें घेवंक म्हणून नाशिल्लें लांब आसा म्हणून थोडे लोक सांगतात तें केलेलें सम म्हणून म्हणटात आनी थोडे लोक कसं सांगता म्हळ्यार लोकांकची भारतांत लोकांकची गोंय प्रदेश एक स्वतंत्र एक कॉलनी वसाहत जावन व्हरल्यार भारताचे नियम आसा पळय लॉ ते लाग जायना तितलें जाय तितले आमी व्यार करत पाश्चिमात जगत्या भितर ताका इवन ते स्मगलिंग म्हणून शब्द ही लोकांनी यूज केलेलो आसा तशें करून लायकून व्यार करचें जाता म्हळ्यार एक ताजे खातीर थोडे लोक ताजे वटून मेळचे तयार आशिल्ले अशें म्हणून जाल्यार ते कितें उरो तें हें लोकांलें सामान्य लोकांलें हें चालता जावन अनेक पावंड मुखार दवरले हेजे आनी मुखार गेले आता तुम्ही इतले पुरा विषय सांगतना म्हाका कसं एक येत म्हळ्यार एक संशय कसो येत म्हळ्यार आता सगळी गोवा पळयल्यार गोंयकारां पळयल्यार पुरा गोंयकाराक गोवा मुक्ती जावंक आशिल्ली की नाही केलो जन नक्क आमी पोर्चुगीजाल मुळान तूं खुशी रसाची म्हणटाल आशिल्ली भारी एक प्रमुख आनी एक कौतुकेचो आनी एक चिंतन करता असलो एक प्रश्न तूं आतां घालो खरें तूं सांगचें एक अंग आमी गोंय अशी उरल्या बरें म्हणून सांगतले आशिल्ले कारण हांव तुका तावळी सांगलें एक कसन म्हणून म्हळ्यार व्यार वहिवाट भारत देशाचे नियम आदकून भायर आमगेलें टॅक्स आमगेलें हें तें परस तें नातिलें नेर जावन व्यापार करचो युरोपा वटान तातूंत पोर्तुगालाचे वटूच एक आर्थीक स्वार्थाचे आशिल्ले दुसरे धार्मीक स्वार्थाचे आशिल्लेची अशें म्हणलें सांगता आमी पोर्तुगीज धार्मीक हांगे लूट मेळचे ते चड तयार आसाची हांगा नाका म्हणून अशी दोनी आनी लोक ताकाची तयार आशिल्लेची अशें म्हणून इतिहासा भितर खूब लोकांना दाखल केलेलें आसा जाल्यार ते राबना कित्याक म्हळ्यार भारत एक व्हड देश आनी गोंय देखून भायर येयले गोंयकार खूब आशिल्ले आतां आमगेले पुर्वज हांगा आशिल्ले पुराणाक गोंया मुक्ती जावका म्हणून एक आश आसता आशिल्ली आनी तें काण घालच्या जायना आशिल्लें त्या विशयी कडेन पार्लिमेंटा येयलो आमकां दिसता आता इतली पुरा अडकळत आसूनय म्हळ्यार एक ठिकाण देश स्वतंत्र जाला अनेक ठिकाण आमी गोंयची जनची आंदोलनान तूं हें करता तशें आसतना हे आर्थीकायेक कसले एक पेट्ट पडलें सगळी हाजे निमित्त वय इताका म्हळ्यार हे एक वाट कसल म्हळ्यार हे देश आनी देशा मध्य संबंध वायट जातना बिगडतना ताका आर्थीक बंधन घालतात गोंय भारताचें एक अंग पोर्तुगालाक जावं आनी खंयचेय देशाक जाल्यार ते गोंया भितर येवंक जाल्यार एक समुद्रा वाट मात्र विंगड कसले येवचे जायना आनी गोंया वटू दीव दामन नागर हवेली हे तिनी सन्न सन्न गांव आशिल्ले हे तिनीची आनी खंयची वैरोस्का गुजरात आदलागी आसा
ते हाजी ओटू आसता आशिल्ले. सो भारत सरकारान कसन केलें म्हळ्यार 1950 चिल्लर वेतनाची थंय आर्थीक बंधन घालून पडलें, दिग्बंधन. थंय आर्थीक कोणें भायर हाडच्या काय ना, ते दुखून भायर व्हरच्या काय ना, खूब आर्थीक जावन पेट पड. आनी त्या मार खाल्ल्या निमित्त हे नेर व्यार करता लोक आशिल्ले पळय, ते लाभा खातीर करता आशिल्ले, तांकां मस्त पेट पड. तें एक पयलें काम ताणें केलें, तें तुका चित्रण दिसता. पयलें तें व्हड दिसता पळय, ते एक सुंदर नागर हवेली भितर एक हें, नागर हवेली आनी हें दीव दामन एक पटी तुमी वचका पळोवका, तें बारी सुंदर जागा कळना. तें व्हड एक तें तुका कोट दिसता पळय, कोटे म्हळ्यार हें फोर्ट दिसता पळय, बारी सुंदर समुद्रा तीरार आसता. आनी इतलें आसतना आनी काही जाय म्हणटना चडाशे गोंयकारांक भारी एक उद्वेग आयलो. आनी काही जाय न्ही म्हळ्यार कशें न्ही, इतलें वर्स जावन ताजे खातीर ताणें थंय नेर जावन तुका तें हांगा दाखयलें दिसता पळय, वी वॉन्ट मिलिटरी एक्शन टू फ्री गोवा. सो सैनीक कार्यावळी करून जावं हें आनी जावचें ना हें म्हळ्यार त्या लोकांक ते दिसूंक जाल्यार तांकां तें कितलें तांतूं एक दूख पावलें तांणी, हें कांय जायना तें म्हूण. आनी त्याच वेळार तुका पार्लिमेंटा चित्रण दिसता, त्या पार्लिमेंटा भितरय खूब पक्षाच्यांनी हे पक्ष भेद सोडून गोंया भितरय आनी मिलिटरी एक्शन जावका हें आनी वच्ची आयकनाची अशें म्हणून एक निर्णय केलो आनी जे सरकारा मुखार दवरलो. ते सरकारा मुखार ते दवरतना कडेरी ऑपरेशन विजय म्हळ्यार एक हें कार्यावळी घालचे एक निश्चय पार्लिमेंटा भितरी जालें तुका दिसता. तुका दिसतना आमकां देशा संसदा लागीं तें बरयलां पळय, ऑपरेशन विजय करच्याक इच्छ पावले लोक म्हूण, लिबरेशन ऑफ गोवा, फॉर लिबरेशन ऑफ गोवा म्हूण अशी निर्णय सादारण येता आसतना सादारण 1950च्या दशकाचे अंतीम भागा येवन पावतना हें घट्टी जालें. हो निर्णय घट्टी जाता गेलो. मागीर तो आयकनी कोण पोर्तुगालाचो वो तेन्ना ही खबर पुरो जाली, जगले जगत्यांतूं एक खबर जावची सुरू जाली की भारत आनी हें सैनीक कार्यावळी करता म्हणून. ही खबर तांकां कळटा, सगळें जगत ताका कळटा, तेन्ना पुरा हें पुरो आयलां पुरा कळ्ळो कशें न्ही, मुक्त जावन पेपरार वय मुक्त जावन पेपरार येताची, टेलिफोन आसता तेन्ना, रेडिओ आसा, पुरो आयलें आसा. तांणी पोर्तुगालाचे रायल कुटुंबीचे व्हरलेले हे वयले सैन्य अधिकारी आनी वयले आडळीत अधिकारी आनी पुराय जाणांना ताका जनरल साल्झार डिक्टेटराक दोन पटी चार पट सांगलें अशें म्हणून इतिहास सांगता. कितें म्हणून म्हळ्यार भारत सैन्य आजी आमगेल्या वचून कितली किंवाट्यान व्हड आसा आनी भारता मुखार आमगेलें हें चलना, आमी ताका हें शरण येवचें बरें आनी मर्यादे दिवचें बरें म्हणून तो आयकलो ना अशें म्हणून खबर इतिहासा भितर बरोवन आसा. तशें मात न्ही, ताणें सांगलें की आमगेलें कितलें तें सैन्य आसा म्हणून, आमगेलें 7 की 8,000 सैनीक आसात हांगा पोर्तुगाला हांगा गोंया भितर. तेन्ना ताणें कशें सांगलें म्हळ्यार आमी कशें म्हळ्यार एकय आमी गोंय आमगेलें दवरून घेवका, एकय आमी झुजा भितर मोरका अशें म्हणून इतर हांगा सांगचें सुलभ ताण थंय बसून सांगचें न्हय. जाल्यार कशें म्हणून म्हळ्यार इतिहास कसो सांगता म्हणून म्हळ्यार गोंयाचे आडळीत पळोवन घेतलो गव्हर्नर जनरल आशिल्लो. ताणें कशें केलें म्हणून म्हळ्यार अर्ध सैन्य कसले केविंगड नेवान सांगून थंय नुकून तांगेल्या देशा परत पेटयलें, ताका सांगना तिलेंचें आनी 3,500 जाणां मात दवरून घेतल्या म्हळ्यार 7 समज अर्ध अशें तांणी तें चिंतन केलें. तें एक ताका चंदेक आमी चित्रण घालां. तो आयकलो ना म्हूण पण हय सालाझार. तेन्ना पोर्तुगाला देखून हिंदुस्ताना येवका जाल्यार सुएज कॅनल आसता तें जावन येवका. तेन्ना फुडलीं पुरो गेलां आफ्रिका सुतूक आनी सुएज कॅनल जालां न्हू तेन्ना, ताजे मुखांतर येवका आशिल्लें. थंय एक हात अशी करतलो एकलो दाखयतलो दिसता पळय एकलो मनीस, तो कोण म्हणून म्हळ्यार हांगाचो इजिप्टाचो वो अब्दुल गामल नासर, तो तेन्नाचो इजिप्टाचो प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो. ताणें कशें केलें म्हळ्यार भारताक सहाय करता म्हणून सांगलें, खबर भायर पडली. एक हें जावचे फुडें 1961 1961 गोंय मुक्ती जाल्लो न्हय
3 की 4 वर्स फाटीकची भारताचे प्रधानी थंय ताका मेळ्ळा अशें म्हणान पुरा आमचे भितर पत्रिके भितर आयलें तर कसल उलयला कसन म्हणून कोण लोकांक कळ्ळें तें मागीर कळ्ळें ताण भारत सहाय करता म्हणून सांगिल्लें कसो सहाय करता म्हणून मागीर कळ्ळें आनी गोवान तशिलो वास पळय तांगेलो पोर्तुगीज वो गव्हर्नर कळ्ळें तागेर ताणें कसन केलें म्हणून म्हळ्यार ताका हें कसन युद्ध नौके दिवन पेटय न्ही पोर्तुगाला दखून ताण कशें केलें म्हणून म्हळ्यार व्यापारी नौके सन हे व्यापारी नौक्या भितर उगूर सैनिकांक घालून धांवडायले थंय दखून ताका कळना तशीच 700 जन आनी आशिल्ले कजन लोक आशिल्ले कळना पोर्चुगीज लोक पोर्तुगीज लोक आशिल्ले सैनीक न्हय तांणी तांकां ताणें कसन केलें म्हणून म्हळ्यार व्यापारी हे आसा पळय नौक आसा पळय तांगेर उगूर उरलो न्हू तांकां थोडे व्यारूय दिवन एक स्टिमरारी 350 जनांक धरची स्टिमरारी 700 जनांक घालून थंय दखून तांकां वग्गी पेटोवन दिले म्हळ्यार ताका ते डेंजरस म्हणून कळ्ळें ताका कळ्ळें मात न्ही ताणें स्विकारय केलें आनी तांकां हेंवूय कळ्ळां की डेंजर मात न्ही आमी आतां हारता खंडीत अशी ताणें तांगेले लोकल सेफ्टी पळयली अशें म्हणल्यार इतिहासा भितर आमकां पळोवचें मेळटा ते थंय एक अनेक पावंड अनेक स्टेज थंय गोवा मुक्तीचे आमकां दिसता आतां अशी उलयतनाच एक कुतूहला एक हांव प्रश्न नेमगिता आते आडळीत आमगेले देशाचे न्हय आशिल्ले भारतीय आडळीत गोवांत नाशिल्ले ते पोर्चुगीजाले आडळीत आशिल्ले तशें जाल्यार ते करन्सी कसो आशिल्ले तांगेली आशिल्ली तांगेले म्हळ्यार पोर्चुगीजाले करन्सी आशिल्ले तशें जाल्यार आमी ते व्यापार वहिवाट करता जाल्यार तांची करन्सी आमी वापरून आतां 20 शतमान आदी येतनाची हांगा आमगेल्या गांवांत दखून पुरा हांगा दखून आमकां ते कुलदेवाक वचची एक बारीक उमेद आशिल्ली खूब लोक कुलदेवा वता आशिल्ले तांणी ते मिरज जावन ते एक रेल्वे लायन तशें येवन फोंडा हांगा येवन वास्को थंय वता तशें थंय ताजेर येवन तांगेले एक हें घेता आशिल्लें कसन परमीट घेता आशिल्लें गोवा भितर येवच्या परमीट तांकां दिता आशिल्लें दुड्डू तांणी हें करून घेता आशिल्लें एक्सचेंज करून एक 20 शतमान येता जीवन चलता आशिल्लें लोक वचून येता आशिल्लो व्यार वहिवाट कसन सामान हाडचो तेन्ना पोर्तुगाला दखून मस्त पुरो युरोपियन वस्तू गोंया येता आशिल्ले ते हाडच्या वतले लोक खबर मस्त आसता आशिल्ले हें ध्यान हें वहिवाट चालू आशिल्लो हें राजकीय हें वेगळें चलता आशिल्लें आतां तुमी हाजी फुडली प्रश्न कसं सांगली म्हळ्यार आतां मिलिटरी एक्शन म्हटल्यार ह्या सेनाचे कार्य जावका म्हणून जनान मागले तशें आसतना हे भारतीय सेना प्रवेश केन्ना जाले आनी कशी जाले आतां हाका एक थोड्याची प्लॅनिंग म्हणटा पळय ते खूब एक 3 म्हयने फाटी दखूनची चालती आशिल्लें अशें म्हणून आमकां इतिहास सांगता खडेरी हांचे भितर तांणी कसल केलें म्हणून म्हळ्यार 3 डिसेंबर 17 भारतीय सैन्य गोवा भितर वचचें म्हणून एक निर्धार केलो 17 डिसेंबराक आनी ताका ऑपरेशन विजय म्हळ्यार हें कसन जिखसून येवका म्हणून कळना ताजे खातीर ताका ऑपरेशन विजय पयलें 1961 मागीर आमी पयलीं कारगिलांतूय ताका ऑपरेशन विजय म्हणून दवरलेलें आसा कळना ते सैन्य भितर वचचें अशें म्हणून एक निर्धार करून ताका पुराची तयारी करून सुरू केली आनी 3 वांटे सैन्याचे तांचे भितर सुरवेक तें दिसता हें कसन नेव्ही दिसता तेन्ना ते INS विक्रांत तें INS विक्रांत म्हणून हें कसन विमान वाहक नौक ते அடுத்த ताजे विषय सकडा जनाक आळो कसं वय आनी आत्ता नवे विक्रांत बांदला वय वय ताचे निमित्त हे फुडलें 1961 भितर आशिल्लें त्या विक्रांत आमी परत मुंबय वतना ते डॉकार राबून पळयलें तांकां सुरेखाची पश्चिम समुद्रांत गोंयांत इकडच्यान 50 मैल भायर राबच्याक ताका आज्ञा दिली आनी पोर्तुगाला गोंयांत इकडच्यान खंयचेय युरोपियन नौकी येना तशें पळोवच्याक ते युद्धवाहक विमान वाहक नौकी न्हय तांकां बारीक कॅपॅसिटी आसता कळना आनी तशी ते दोनीचे मागीर तुका 2-3 स्टिमर दिसता तिकडनं एक INS मैसूर म्हण आशिल्लें INS कावेरी म्हण आशिल्लें INS खुक्री म्हण आशिल्लें अशी हें पुरो युद्ध नौकी
इतलें पुरो जातना तुका ते कुकरीचे खबर येता आनी एक खबर हांव सांगता इच्छ पावत कसन म्हणून म्हळ्यार हें सादारण 1960 इस्वे जातना गेल ना एक खबर जाली कसन म्हणून म्हळ्यार ताजे खूब फाटीक हें 1948 की 49 भारत स्वतंत्र जालें एक वर्सा भितर एक घडणूक जाली म्हणून इतिहासा भितर दाखल आसा ते कसन म्हणून म्हळ्यार भारताचो आंतरीक मंत्री म्हळ्यार होम मिनिस्टर सरदार वल्लभभाई पटेल आशिल्लो ताणें हे समुद्रा वाटेर वतना INS कावेरीर तो आशिल्लो अशें म्हणून एक खबर आमकां वाचच्या मेळटा तें स्टिमर गोंय हें जावन वतना ताणें हाजे नौकेचे कप्तानाक निमगेल कितले जाण आसा तुगेले की 1200 जाण आसता सोल्जर्स म्हणून उच्चावे गोंया भितरी म्हणून आत्ता गोंय काणगे म्हणून सो इतिहासकार कसो सांगता म्हळ्यार ताणें गेले जाल्यार तो काणगेत आशिल्लो तितलो तागेले ताकद आशिल्ली आनी आमगे नेवी लायक आशिल्ली आनी आनी एक 2 स्टिमर आपोवचे कांय कश्ट ना आशिल्लें जाल्यार हें एक स्वतंत्र देशांत कशें म्हळ्यार हें सैन्यच न्हय सैन्य आसूचें सैन्यान वचून कारवाय करता जाल्यार सैन्याचो सुप्रीम कमांडर म्हळ्यार कोण म्हळ्यार राष्ट्रपती राष्ट्रपतीन दस्खत घालच्यो ते जायना राष्ट्रपतीन हें संसदांतूं तेजें हें हाडका म्हळ्यार सचिव संपूट आसा पळय सचिव संपुटान ताका ग्रीन सिग्नल दिवंक अशें म्हणून एक क्रम आसा त्या नातील निमित्त हांव कशें करचें म्हणून कॅप्टनान म्हणलें खंय आनी तें एक आस्पद हात चुकून गेल्लो नाजाल्यार गोंय तेन्नाच मुक्ती जाता तशें अशें म्हणून एक गत आसा पॉलिटिकल विलची के उण आशिल्लें हय पॉलिटिकल विल उणें आशिल्लें ताका कारण कितें बरोबर तें जायना अशी स्टिमर आमी दाखयलें हांगा भितर गोंयांतूं तांणी सुत्त घालून गुरी घालून राबले खंयचेय स्टिमर भितर येना तशें पळोवचाक तेन्ना ही खबर आमकां प्रमुख आसता ही 17 डिसेंबराक आमगेलें नेल सैन्य आसता तांकां हें आज्ञा दिल्ली तांणी आपल्या राष्ट्राक इन्फंट्री आमगेली 45,000 सैन्य आमगेल्या तयार आशिल्लें कसल परिस्थिती राहिल्यार आनी वापस 45,000 आशिल्ली आनी गोंयांत भितर पोर्तुगालाले 3,500 सैन्य आशिल्लें तितल्यान गोंया भितर वच्चे न्ही भारत देशाच्या आशिल्ली तयार आशिल्ल्याची म्हणून तांणी तिनी वाटेन दाखून भितरीच्या तांकां हें दिलें एक खंयचें म्हणून म्हळ्यार पुणे आनी बेळगांव वाटेन म्हळ्यार पुर्वा दिकेडच्यान उदेंते दिकेडच्यान भितर येवच्या सुरू केलें दक्षिण दिकेडच्यान काणकोणा दाखून भितर येवच्या सुरू केलें सैन्य उत्तरे दिशान दाखून टीव्ही म्हणून एक स्टेशन मेळटा तें आतां तें दिसता तें तेरकोला तो म्हणलें पळय तें आनी तें म्हापसा म्हळ्यार वयलें तशान भितर येवच्याक तांकां भितर आज्ञा दिली अशी 3 दिकेडच्यान सैन्य भितर आयलें आनी पश्चिम देगेर दाखून समुद्रा देगेर दाखून स्टिमर भितर येयलींची आनी थंय दाखून मेरायन म्हणटा पळय ते सैनीक आसा तांणी येयल्याची आनी त्याच वेळार विमान वयर पेटयलींची सारकी विमानां घालून पॅराट्रुपर्स हाजेर देंवयले तांकांय देंवयले अशी एकपटीक कितलें हें बळ पडलें म्हणून म्हळ्यार तें सगळें तांणी हाल्लेची तांगेलें सैन्य तांकां कांय करूं जायनी अशें म्हणून हें दिसता तांकां विमान दळाच्यांक पणजीम विमानथळ आसना थंय देखून ती तांगेले एक 4-5 विमान थंय आशिल्लीं तांणी भार सरना तशी तांकां रनवे मात मारका म्हूण तांकां 60,000 पावंडाचें हें घालून पेटयलें म्हणून आनी ते रनवे मात्र भेतून कैद केलें आनी ATM म्हळ्यार तांगेलें तें टवर आसा पळय विमानाचें हें कंट्रोल ATR हय तें तांकां लगाड काडच्याक ते बॉम्ब करच्याक ते विमान निलदाणाक गेले ते 2 मात लगाड गेलें दिसता हें कसलें विमानाचें हें आसा पळय एअरपोर्ट टर्मिनल म्हणटा तें कसलें वायट करलें अशी करून तांणी 2 दीस भितर ते 18 तारीख सकाळीं तांणी भायर सरले 17 तारीख सकाळीं नेल सैन्य भायर सरलें अशी तांणी भितर येतना तांगेल्या सैनिकान मस्त ताका रेजिस्टन्स म्हळ्यार अडकळ करून पळयलें सुमार जाणांनी पेट्टू खावपा पडलें आनी तांणी तंते आशिल्लें हें सांक वचना ताका बॉम्ब घालून भेतून उडोवचें पडलें न्हंय दांटवना जाल्यार हांणी हुपून मुखार येयल्याची आनी तेंचे लोकान पुरो मस्त भारताचो फ्लॅग दवरून हांकां हें केलें स्वागत केलें आनी गोडशें वांटिलें अशें प्रकार कोण मुखार येवन अशें प्रकार ताणें एक स्फूर्ती चडटा न्ही चडटा आमगेल्या देशाचें हें आयलें पूण परत ताणें भारताचो फ्लॅग हाडून उरा तें तुका पळयल्यार दिसता
सांजना आमतू भितर कशी सैनिकांक उत्साह चड जाले चड जाले ताणे भितर इगलेची ಒಟ್ಟು 48 2 दिसाची कारवाई भितरी डिसेंबर 19 आयचे दिसाक आनी ते गोंया भितर येवन गोंय मुक्ती केलें अशें म्हणून इतिहासा भितर दिसता ताका कांय ताणें तयार जावन आशिल्ले अखेरची तुका चित्र दिसता थंय कसन म्हळ्यार ताणें हें कसन शरणागती पत्र सरेंडर हें दस्खत घालता आसाची तांचे गव्हर्नर गोंयचे अखेरचे गव्हर्नर तो तागेलें नांव तो एंटोनियो वसल असो आनी भारत देशाचो हो कोण सैनीक प्रमुख आशिल्लो मेजर जनरल KP कँडेथ म्हणटा तो मूळ केरळ निवासी बट तो मेजर जनरल ताका सगळेंच हें हाजी ऑपरेशन म्हणटा ही कार्यवाही करूंक तागेल्या हातांत दिलें तांकां 2 दीस भितर तांगेलो गव्हर्नर जनरलान दस्खत घालो आनी तांगेलो सैन्याचो मुखंड कोण आशिल्लो तांगेलो ओटू ताणें दस्खत घालून शरणागती पत्र दिलें मात तें शरणागती पत्र दिलें कसल जाल्यार तुमी शरणागती दस्खत घालचे जे म्हणून पोर्तुगाला देखून आज्ञे येयले जाल्यार आनी तें लेखा कदर न्ही मनशा जिवांचो मुख्य म्हणून सांगून तांणी शरणागती केली अशी भारत सैन्याक तांणी पूर्ण जावन शरणागत येयले आनी गोंय परतून भारताक मेळ्ळें ह्या दिसारी अशें म्हणून दिसता गोंयकार संपूर्ण जावन भारतीय केन्ना जालेची आता जावच्याक मूळ जावन तांगेलें मन तांगेलें रगत तांगेलें चिंतन तें पुरो भारतीय जाल्यार तांकां आनी मुखार येवचें आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार हें वेळ जालो न्हय 1947 देखून 1947 देखून 61 टायम वेळ जाल्या निमित्त तांगेली प्रगती तांगेली उदरगती एक फाटी पडली ताका एक थोडेची एक काम जावका पडलें त्या वरलें कसन दिसता म्हळ्यार भारत सैन्यान तेन्ना भारताचो फकत तो वयर गेल्लो दिसता आनी जनरल कँडेथ आसा पळय तो भारताचो सैन्य अधिकारी गव्हर्नर तो जावन ताका लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणटा दिसता शब्द 6 म्हयनो ताणेची आडळीत केली कळ्ळें 6 म्हयने नंतर सिव्हिलियन लोकांका भारत दिलें तेन्ना युनियन टेरिटरी म्हणून कर न्ही गोवाक ना 6 म्हयने ते अशी आशिल्लें मागीर युनियन टेरिटरी म्हणून केलें आतां तें दोनीचें चित्रण कसं दिसता म्हळ्यार भारी कश्टीक जोक चेरडू आनी बरो भारताचे पताक दोन रबील आसा पळय आनी भारत दाखयला आमी भारतीय जाल्ले म्हूण तो संतोश ताणें प्रकट करच्याक ताणें भारी कश्टी घेता मस्त दुर्बळ लोक तें आसत ते त्या वेळार जाल्यार तांकां एक खूश आशिल्ली आमी भारताचे एक अंग जाल्ल्याची म्हणून तिन्नी चित्रण कसं दाखयता म्हणून एक बारीक प्रमुख विशय तो कसं म्हळ्यार तांचो पयलीं चित्र कसं दाखयता तें व्हडलें घर म्हणून म्हळ्यार इन्क्विजिशनाचें घर ताका व्हडलें घर म्हणून नांव आशिल्लें व्हड घर व्हड एक बंगलो तो आशिल्लो थंय बसूनच हें इन्क्विजिशन केलें न्हय कळ्ळें तें भारतीय लोकान तांत भितर वचून मोर्चे चुकोवन भारत पोर्तुगीजान रातचें गव्हर्नराल बंगलो आसा पळय तांतू भितर भारतीय गव्हर्नर आयलो तें लागीं चित्र पळय तें व्हड बंगलो तो भारी सुंदर आसता गोंयांत गेल्यार ते कॅबो म्हणून लास्ट आसता ते वचून पळोवका थंय देखून समुद्र दिसता गव्हर्नर राजभवन भितर सोडता आतां ते म्युझियमांनी केलां ते राजभवन हें केलां अशी एक बदलप आयलें आनी गोंयांक 1961 हें जालें न्हय 1967 भितर ओपिनियन पोल केलें कसं 1930 इसवी आशिल्लो कसो तो झगड आशिल्लो पळय तो अजून आशिल्लो गोंय कोणा मेळका म्हणून गोंयकारांक सांगलें तुमी कोणा मेळची नाका आमी स्वतंत्र जावन आसताची म्हणून 3% 53% वोटारी गोंयकारान आमी स्वतंत्र उरताची आमकां युनियन टेरिटरी आमी महाराष्ट्राय नाका कर्नाटकाय नाका आमी भारतांत आसताची जाल्यार युनियन टेरिटरी जावन आसता म्हणून तांणी तांकां हें घालें आदेश दिलो तशें जावन तें व्हरलें त्या मिणीत एकडे तेकडे गेले जाल्यार गोंय सगळ्यांची वत आशिल्लें आतां त्या गोंयची अस्मिताय ती वत आशिल्ली ती वचना तशी पळयली कीर्ती हे गोंयकाराक तेन्ना जाल्यार आसा मागीर 1987 भितर गोंय पूर्ण राज्याचें स्टेटस दिवन कोंकणी भास ती राजभास अशें म्हणून जालें तेन्ना तांगेलें पूर्ण अस्मिताय तूं केन्ना पूर्ण भारतीय जाल्ली म्हणलें न्हय
तांकां पूर्ण अस्मिताय गोंयची तेन्ना मेळ्ळी म्हूण सांगेत म्हळ्यार एक 20, 22, 25 वर्सां लागलीं हें पुरो दावका जाल्यार अशें म्हणून आमकां इतिहासा भितर दिसता. वय तशी आता आमगेले इतली पुरा एक नमनेचे आंदोलन जातना मस्त हुतात्मय असताची आणि ताजे कितें काम केलेले ताजे म्हळ्यार एक ते येद्रा वचून झगड करतल जन अनेक ते मात्यान तो प्लॅन करतल जन अशी पुरो आसतना हुतात्म मस्त जन आशिल्ले की पण आतां हे झुजा भितर हे मुक्ती हें आसा पळय कसन आंदोलन 450 वर्सां मुक्ती आंदोलना भितरी खूब जाणां नांव काडत आपल्याक समय ना ते नांव काडच्याक जाल्यार मस्त जाणां ना जाल्यार तांचे भितर हुतात्म जालेले मार्टियर जालेले तांगेले जाल्यार नांव काडच्याक आपल्याक समय ना जाल्यार एक चित्रणा भितर हांव थंय दाखयलां कसन म्हणून म्हळ्यार गोंया भितर हुतात्मांक एक सुरवे चित्र ते दिसता तेरकॉल म्हणून हांव तुका तो सांगलें ते कोटे आसता ते ओल्ड न्हंयत लागीं ते तेरकॉला भितर गोंयचे न्हय जालेले 20 जाणां भायचे राजस्थान बिहार उत्तर प्रदेशा देखून येवन तांणी गोंय आमगेलें म्हूण एक हाजेर येयलें तांकां फार लागून म्हळ्यार गुंड लागून तांणी मेल्ले ते 20 जाणां तांगेल्या नांवार तें एक स्मारक आसा आनी ते तांणी 20 जाणां 31 जाणां गोंयचीच तेन्ना कालाचे आसा आनी ताजे लागीं एक तेंच घालेलें एक हें आसा एकडच्यान घालेलें आसा पळय रंगाचें एक दिसता पळय तें कुंकळी भितर दवस कुंकळी गांवां भितर आतां ओट्टू काण पळयल्यार तें चित्रण चिके व्हड केल्यार तुका दत्त केन्ना व्हड दत्त पळय तें पळय तें आसा पळय थावजंड्स सफर्ड अँड मार्टियर्ड इन गोवा केन्ना देखून 1560 देखून 1961 तनक 450 वर्साचे हे दीर्घ काला भितर इन्क्विजिशन गोवा इन्क्विजिशनान तूं मेलेले अगदी चड ना जालेले 3800 जाणां म्हणून इतिहासकारांनी रेकॉर्ड करून दवरला केन्ना देखून ताजे के चड आसतले चड आशिल्ले लोकांनी इतिहासकारान बरयलें हांव सांगचें म्हगेले हातान दुखून कसं हांव सांगिल्लें तांणी बरयलें आसा 1560 देखून गोवा इन्क्विजिशन 1812 भितर बंद केलें ते दवरताय 3800 जाणां मोर नासच्या पुरो मस्त मस्त विंगड विंगड ताका संख्या आंकडे दिसता जाल्यार हांवें तें बरयलां पिंटोस रिवोल्ट म्हूण हांव तें एक बरयलां तें 1740 इस्वी जालेलें तातूंत कितले जाण मेलेले म्हणून हें ना संख्या म्हाका मेळ्ळेलें ना तद नंतर कुंकळी म्हूण बरयलां राणे श्रीवोल्ट बरयलां ते राणे श्रीवोल्टा भितर तशीच तो दिपाजी राणे दादाजी राणे आनी मस्त तांणी बंदूक दवरून केलेले लोक तांणी इतरांक म्हाका हें नाशिल्लें तांणी क्षत्रीय जालेले निमित्त बंदूक दवरून तांगेलो झूज केलें तातूंय खूब जाण मेल्ल्याची ताजी संख्या आमकां दिसना कुंकळी भितर 40 जाणांक मारले म्हणून एक कथ आसा ती 1585 जालेली खबर ते तांगेलें तें स्मारक थंय आसा म्हळ्यार तेरकॉल फोर्टा तुका सांगलें हांवें मागीर हे हांणी सांगलें पळय आगेले कोण राममनोहर लोहियाले जगन्नाथराव जोशी पण येयले आसतना तांतू पैकी मस्त जाणांक फार लागून गुंड लागून 31 जाण मेलेले इतिहास आसा आनी अखेरेक कसन म्हळ्यार हें गोंय मुक्तीचें केन्ना तें झूज जालें 1961 भितर मुक्ती हें जालें तांतू भितर 23 जाण भारतीय सैनीक मेल्ले 23 जाण भारतीय सैनीक मेल्ल्याची 45 जाण पोर्तुगीज सैनीक मेळ्ळे सो हें कसन दाखयता म्हळ्यार भारताचें अंग गोंय इतिहासांत तें एक दवरून घेवचे खातीर एक व्यक्ती स्वार्थ तागेले एक अधिकारशाही ताजे निमित्त ते झूज जावका पडलें कितलें की नश्ट जालें एक स्टिमर वायट जालें मागीर आर्थिकायेक पेट बसलो अशें पुरो जावन कांय लाभ जालें ना गोंय सोडून वचका जालें कसलें तांतें एक लास्ट एक अखेरची पंक्ती हांव सांगची जाल्यार खंयचे आल्बुकर्कान सैन्य बलान भितर पोर्तुगाल गोवा भितर रिगून त्या गोंयकारां मारून गोंय काण घेतलें तेंच सैन्य बलान 450 वर्सां नंतर डिप्लोमेसी हें कांय काम करना दिलें सैन्य बलानच पोर्तुगीजांक मारून धांवडाक जालें अशें म्हणलें की इतिहास पाठ आमकां शिकच्या जाता अशें म्हूण दिसता म्हाका आतां तुमगेले इतले हे गोवा लिबरेशन डेचे विशयार आयकतना म्हाका कसं दिसता म्हळ्यार स्वतंत्र जावन आसचें म्हळ्यार कितले मौल्ययुक्त एक तें आमकां तें कळना इतें म्हळ्यार तसले एक संघर्श आमी पळयलेले ना
आमकां धर्मा दिला म्हणते रुपया पळयला घालून दिला म्हणते तशी आत्ताच आपल्या युवा पिढीक हज्जे एक स्वातंत्र्याचे एक महत्व कसले कितली आहे जाव का कितली मौल्य हज्जे म्हणून आमी केन्नाय आमी माथ्यार दवरका आनी पुरा माहिती दिलेले इतली पुरा म्हणल्यार सविवर जाव न्हू सचित्र माहिती दिलेली तुमकां हांव मस्त धन्यवाद सांगता तशीच आमगेले सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.